A21. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आसूम सायबिणीच्या नोवेनाचो आयज निमाणो दीस आनी आयच्या सव्या धर्माचो विशय जावन आसा. आसूम सायबिणीचे मोजोतीन स्वताक गोवाय जावया, क्रिस्ती तत्वांक साक्षी दिवया. सोत कोडू लागता, सोत उलयतल्यांचें तोंड आमी रोखडेंच बंद करता. स्वताक लागून कोश दुमालो आनी बोणकोण पर्यान फावो जाता. जेजू संवसाराक स्वताचो उजो घालूंक आयलो आनी ताका जायते सोंसचे पडले. जेजूकूच म्हणटा, संवसाराक उजो घालूंक हांव आयलां. स्वताक गोवाय जावप म्हणल्यार क्रिस्ती तत्वांक साक्षी दिवप. अशें करतना रागाचो, दुस्मानकायेचो, नाटकायेचो उजो पसरोंक लागता. पूण जो कोण क्रिस्ती तत्वांक विस्वाशी रावता तो सासणाच्या जिविताचो मुकूट जोडूंक पावता. आयज आमी बोणकोणीच्या वावराक भेटयलोलो आयतार पाळटा. देव मोगाल आनी दोयाल, ताच्याच आदारान बोणकोणीत आसलेल्या भाव भयणांच्या निर्शेल्या काळजाक आमच्या मागण्या, त्यागा, स्वता आनी मोगा वरवीं तांकां आनी तांच्या कुटुंबाक आमी सगळीं धीर आनी आदार जावंक आनी तांणी आपल्या जिवितांत येतल्या कश्टांक फुडो करूंक ह्या मिसाच्या बलिदानान कृपा मागुया. आनी आमची पेट देवाक मानता तसली जावंक आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. मोगाळा बापा, आमच्या दिसपट्या जिवितांत गोश्ट आनी दूख येतात तेन्ना तुज्या पुताचेर नदर मारून जिविताक फुडो करूंक विसरल्या. सौम्या काकलुतकर. सौम्या काकूतकर. मोगाळा जेजू, तुज्या शिकवणेक पाळो दिवंक ना आनी आमच्या भावार्थाक गोवाय जावंक चुकल्या. क्रिस्ता काकलुतकर. क्रिस्ता काकूतकर. पवित आत्म्या, जायते फावटी स्वताचो गोवाय जावंक म्हाका कोश्ट, त्रास, दुमाळो सोंसूंक पडटलो अशें चिंतून सोत उलयनासतना फोटींगपण उलयलां. दुसऱ्याचें नांव वाऱ्यार घातलां. सोत आयकूंक बेरो जाला. सोत पळोवंक कुड्ड्यापणान जियेलां. सौम्या काकलुतकर. सौम्या काकूतकर. सौर पदवीदार देव आमची काकूत करूं
आनी आमचीं पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Amen. Oi Madeva, tu sorgiani shakti, Raja Ishra Sansari, Sorves Mora Deva, Sorgi Charaya, Sormotvega Deva, Deva Mama, Ami Tuga Namaskar Kota, Ami Tuga Digmasa, Luciador Moi Boa Paso, Ami Tuga Vakanta, Moi Madeva, Sorgiani Shakti, Raja Ishna Sansari, Somiam Jesu Christa, Apacha Eklias Puta, Somiam Deva, Deva Shisheli, Tu Sansarache, Apatai, Amchika Kakutko, Tu Apacha Utsveat Vostrai, Amche Magre, Ai Kunke, Oi Madeva, Sorgiani Shakti, Raja Ishta Sansari, Idyar Povitratmya Sangati, Deva Bhagavace Moimen Jesu Christa, Eclosu Povi, Eclosu Ismo, Eclosu Porvesmo, Moi Madeva, Sorgiani Shakti, Raja Ishta Sansari. प्रार्थुया. बोणकोणीन आसलेल्या खातीर आयज आमी खेरीत भाशेन मागता. घोडे तांकां बोणकोण फावो जाल्या निरपराधी आसुनूय घोडे जायते फावट आड गाराणी घालून तांकां अपराधी करून निरपराध्यांक बोणकोणीन घातल्या आनी ती घोडी आयज सोजा भोगतात. तर तांकां आनी तांची फामिली खातीर मागुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदांच कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी बागेवन नित्यांक वारमाऱ्याची विणवणेल्या जिणेच्या दुखांतले आमकां सोडय आनी सासणाचो सोतोस भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जेता आनी रासमोट चलयताय सासणाच्या सासणान. Amen. जेरमायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. फुडाऱ्यांनी राजाक सांगलें, जेरमायासाक जिवेशी मारचो, कित्याक हे पोरी उलोवन शारांत उरलोल्या झुजाऱ्यांची आनी सगळ्या लोकांची तो उमेद मोडटा. पोरजेचें बरेपण ताका नाका, नुकसान जाय. जिदेसाक
राजान म्हणलें, पळयात, तो तुमच्या हातांत आसा, कारण राजान तुमचेर आड कांयच करूंक जायना. तांणी जेरमायासाक गोट दवरलो आनी मालकिया कुंवाराचे बांयक दोरांत घालून देंवयलो. ही बांय राखणदाराच्या आंगणांत आसली. ते बांयक कांय उदक नासलें, फकत रेब. जेरमायास त्या रेबांत रोंबलो. राजमहालांतलो भायर सोरून एबेद मेलेकान राजांक सांगलें, ह्या मनशांनी वायट केलां. तांणी जेरमायासाक बांयत उडयलो. तो थंय भुकेन मरतलो, कारण शारांत जेवण खाण ना. हें आयकून राजान एबेद-मेलेक खुशीतांक अशें फर्मायलें, हांगासरले तुजे बराबर तेगा मनशांक व्हर आनी जेरमायासाक मरचे आदीं बांयतलो वयर काड. देवाचें उतर हें, आमचो जबाब, सर्वेस्परा बेगोबेग म्हाका पाव. परतून म्हणया, बेगोबेग म्हाका पाव. आशेऊन सर्वेस्पराची वाट पळयतालो. ताणें म्हजेर वडोव घालो, म्हज्या उल्याक कान दिलो. जबाब, सर्वेस्परा बेगोबेग म्हाका पाव. बिराकूळ कोंडांतलो ताणें म्हाका भायर काडलो. चिखलांतलो शेणांतलो ताणें म्हाका उबारलो. कोडपार ताणें म्हाका गोट उबो केलो. म्हजे पांय हालोनाशे थीर केले. जबाब, सर्वेस्परा बेगोबेग म्हाका पाव. एक नवें गीत ताणें म्हज्या तोंडांत घालां, आमच्या देवाचें किर्तन. हें पळयोवन जायतो लोक कांपतलो, सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतलो. जबाब, सर्वेस्परा बेगोबेग म्हाका पाव. हांव गरीब आनी दोलतिरो, पूण सर्वेस्पर करता म्हजो हुस्को. तूं म्हजो आस्कारी, म्हजो तारो, म्हजो देव. बेगीन कळाव करूं नाका. जबाब, सर्वेस्परा बेगोबेग म्हाका पाव. हेब्रेवांक बरयलोली चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणानो, आमचे भोंवतणी इतल्या मनशांची गोवायकी पळोवंक आमकां जोड करता तें सगट पयस करुया. भोव करून पातक, कित्याक तें आमकां सोंपेपणी चिटकता. आमी धांवूंक सुरू केलें, तिरायेन धांवत रावुया. जेजूचेर, आमच्या बाबार्थ्याच्या फुडाऱ्या आनी संपादनाचेर आमचे दोळे लावनूच दवरुया. ताणें आपणाक सूख मेळचें आसलें ताचे सुवातेर लॉज पळयनासतना खुर्साचें मरण सोंसलें आनी आतां तो देवाच्या सिंहासनाच्या उजव्याक बसला. जेजून अशें आपणाचें पातकाचें विरोधपण सोंसलें तें नियालात आनी काळजीदार जायात आनी पाटी सोरूं नाका. पातकाचेर आड झुजतना तुमकां रोगत वारोंक पर्यान झुजूंक आजून पडूंक ना. देवाचें उतर हें. उद्गाराक सगळीं उबी रावया.
सोमी म्हणटा म्हजी मनरां म्हजो ताळो आयकता आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करता. Soy sorbes fora, soy sorbes fora, soy, 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 soy. Soy sorbes fora, soy sorbes fora, soy, 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 soy. Sorbe spor तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सोबे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सौम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, संवसाराक उजो घालूंक हांव आयलां. तो पेटलेलो पळोवंक म्हजें काळीज वोतरेकून ओतरेकता. हांवें एक स्नान घेवचें आसा आनी तें घे पर्यान म्हाका कशे भाशेन जिवान जीव ना जाला. हांव प्रितमेचेर शांती हाडूंक आयलां अशें तुमकां दिसता. हांव तुमकां सांगतां ना. बोगोर बेत घालूंक हांव आयलां. ह्या फुडें एकाच घराब्यान 5 जाणां मदें अशी फूट पडटली. तेगां दोगांचेर हाड आनी दोगां तेगांचेर हाड. बापूय पुताचेर हाड आनी पूत बापायचेर हाड. आवय धुवेचेर हाड आनी धूव आवयचेर हाड. सासू सुनेचेर हाड आनी सून सासूचेर हाड. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाणी तुका क्रिस्ता. प्रिदेच्या बाबा म्हणिलो, नोवेनाच्या निमण्या दिसा आमी आसाव आनी आयचो विशय आमकां उगडास करता. आसोम सायबिणीचे मोजोतीन स्वताक गोवाय जावया आनी क्रिस्ती तत्वांक साक्षी दिवया. जशें आमी आयकलां, सोत सगल्यांक कोडू लागता. तोंडार सोत सांगलें म्हणटच दुसऱ्याक राग येता. आनी हे भाशेन स्वताक लागून घोडये आमचे मदें अश्यो फुटी पडटा. आनी आयचे देवाचें उतर आमकां हेंच सांगूंक सोदता. जायते पावट घोडये सोत आमी उलयना, कोडू लागता देखून फोटिंगपणां आमी करता. आनी जायते पावट घोडये हे भाशेन सोत आमी स्वताची गोवाय जावंक पावना. स्वताक आनी क्रिस्ती तत्वांक आमी गोवाय दिवंक पावना. मोगोर फोटिंगपणांक आनी हे तरेन घोडये निरपराधी आसलेल्यांक पर्यान अपराधी करून आमी कोण फामो कोत्ता. आयच्या जिविताचो अनुभव आमच्या दोळ्या मुखार दवरलेलो आसा. एक पावट एका मनशाक पुलिशेन धरून न्याय सोबेंत वो कोर्टान हाजीर केलो. पुलिशेनी ताका गुन्या नासतना दवरलो म्हूण जुईस बेस बरो जाण आसलो. पूण पुलिसांक जाय म्हणून न्हय, वो ते ताचेर आड आसले म्हणून न्हय, पूण सरकारी वडिलांक भोव करून मंत्र्यांक ताचेर फोटिंगपणाचें गाराणें घालूंक पुलिसेंक फरमायलोलें. आनी जुईसान ताका निरपराधी म्हूण परगट करूंक जायनासलें, कारण ह्या फोटकिऱ्या गाराण्या बरोबर ताचेर आड जायते फोटींग पुरावे सीत केले. म्हणटच निती सदरे मुखार हो मनीस गुन्यांवकार आसलो, पूण खऱ्यांनी हो मनीस निरपराधी. किरमीन 5 वर्सांची बोणकोण फावो आसली. जुईसान कायद्या प्रमाणें चलून 2 वर्सांची ताची सोजा सस्पेंड केली आनी 2 वर्सां आदींच सुटका फावो केली. हें करूंक ताका सोंपें जालें, कारण त्या मनशाच्या वयजांनी ताचे भलायकेचो बरो निकाल दिवंक नासलो.
तशेंच ताणें चालू दवरलेलो वार अर्दो कुठो आसलो. पोरचेचो फायदो पळोवन आनी आपणाचे ओतोस्कना प्रमाणे ताणें ह्या निरपराधी मनशाक 2 वर्सां पयलींच सुटका फावो केली. आयज आमी बोणकोणीन वावराक भेटलेलो आयतार समोर उमता आसतना जायते घोडी आमची भाव भयणां जायत्या कारणा खातीर बोणकोणीन आसात जाल्यार तांचे खातीर आनी तांचे सवे वावर करतल्यांचेर लोक घालता. देखून आयचो हो आयतार बोणकोणीन आसलेल्यांच्या वावरा खातीर भेटलेलो आयतार. अदीक करून बोणकोणीन आसलेल्या तांचे खातीर मागूंक तांचे फामिली खातीर मागूंक घोडे ती निरपराधी तरी आसतना अपराधी कशी बोणकोण तांकां फावो जाल्या. तर हे बोणकोणींतली तांकां सुटका मेळूंक सोत कितें तें खरें ओळखून घेवन आनी क्रिस्ती तत्वां खातीर जिवंक आयचो सेवादोर आमकां हुस्कायता. तर आयचो सेवादोर म्हणटा स्वताक गोवाय जावया, क्रिस्ती तत्वांक गोंयाक गोवाय दिवया. आयज आमी पळयलां आयची वाचपाय आमकां असलेच नदरेन पळोवंक आमकां शिकयता. पयल्या वाचपान आमी आयकलां जेरेमियास प्रवादी आनी हो प्रवादी देवाचें उतर परगट्टा आसतना ताचेर घाराणी घालून ताका बोणकोण फावो केली. कसली बोणकोण? जेलीन घातलो, बांयत घातलो. बांय म्हटल्यार बोणकोणूच. चारी वण्टी मोदें तो जेरेमियास प्रवाद्याक ताणी बोणकोणीन घातलो. ताचेर कांय घाराणी घालून ताका बोणकोणीन घातलो. आनी बोणकोणीन घातलो तेन्ना कसो भाशेन ह्या बोणकोणींतलो सुट्टलो आसलो. जेरेमियास प्रवाद्याक बोणकोणीन घालून एके भाशेन ताणी त्रास दिले, कोस दिले आनी ताका ते जिवेशी मारूंक सोदताले. आनी असल्या वेळार ताणें घोडी देवाक उलो मारलो आनी कोणें तरी राजा लागीं मागलें. ताका बोणकोणीन घातला गोचे भायर, ताचो कसलोच गुन्या ना. आनी राजा लागीं मागलें तेन्ना राजान ताका सुचयलें ते एक जाण वसात आनी तो मोदच्या आदीं ताका बांयतलो बोणकोणींतलो भायर काडा. आनी हे भाशेन तो म्हणटा देव म्हज्या आदाराक पावलो. हांवें देवाक बेगोबेग उलो मारलो आनी देव म्हज्या आखांताच्या वेळार म्हाका पावलो. हे बोणकोणींतलो ताका भायर काडलो, ताका सुटका दिली. आनी हे भाशेन पयल्या वाचपान आमी पळयलां जेरेमियास प्रवादी म्हणटा भियेनाका आनी तो भियेलो ना. आमी आमच्या जिवितांत जायते त्रास कोस बोणकोण भोगता तेन्ना ह्या असल्या कोश्टांक पिडापिडांक दुमाड्याक आमी फुडो वचचो पडटा तेन्ना भिवू नाका. देव आमच्या आदाराक येता, देव आमच्या आदाराक पावता. अशें देवाचेर आमी थेर विस्वास धरूंक जेरेमियास प्रवादी आमकां आपयता आनी म्हणटा भियेनाका, बी करेजियस, बिजूड जायनाका. आनी आयच्या दुसऱ्या वाचपानूय एके भाशेन आमी आयकलां कोण भाशेन भावार्थ आमकां सुटका दिता. भावार्थान आमी आमची वाट चलता, धांवता ती वाट. तर ह्या भावार्थाक लागून आमी म्हणटा जायते फावट पातकाचे गुलाम जाता. तर आमचो भावार्थ जिवुया, पातक सोडुया. अशें आमकां आयच्या दुसऱ्या वाचपांतल्यान हेब्रेवांक बरयलेल्या चिठींतल्यान क्रिस्ताचो गोवाय जावंक, पातक सोडूंक आनी आमचो भावार्थ जिवंक आमकां हुस्कायता. आनी हे भाशेन म्हणटा पातक सोड, वायट सोड, पातकाचो गुलाम जायनाका, पूण तुजो भावार्थ जिये. धांवता ती वाट रेस तूं धांव आनी तुका जैत मेळटलें. आनी आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता जेजो म्हणटा हांव शांती हाडूंक येवंक ना पूण हांव उजो पेटोवंक आयला. म्हजे खातीर म्हणटा तुमचें मोदें
झगडी जातली, दुस्मानकाय जातली, दोगां तेगांचेर राड, तेगां दोगांचेर राड, बापूय पुताचेर राड, पूत बापायचेर राड, आवय दुवेचेर राड, धूव आवयचेर राड, सासू सुनेचेर राड आनी सून सासूचेर राड. अशें म्हजे खातीर तुमचे मदें असली दुस्मानकाय उपरासतल्यो. स्वताक लागून ओ म्हजे शिकोणीक लागून. आनी असले तुमचे मदें उपरासता तेन्ना भिव नाकात म्हणटा. असले तुमचे मदें असले तोंटे उपरासतात तेन्ना भिव नाकात. बावार्थान स्वताक फुडो करात, क्रिस्ती तत्वांक फुडो करात आनी कितें सत तें स्वताक तुमी गोवाय दियात, ओ क्रिस्ती तत्वांक गोवाय दियात. अशें आमकां आयचो सेवादोर स्वताक फुडो करूंक क्रिस्ती तत्वांक साक्षी दिवंक आमकां उलो करता. आनी आयज केले भाशेन आमी बोणकोणीन वावराक भेटलेलो आयतार पाळटा आसतना बोणकोणीन आसलेल्या भाव भयणां खातीर मागुया. थोडी गुन्या आसून सोजा भोगतात जाल्यार थोडी निरपराधी जावनूय सोजा भोगतात. दारून काळजाच्या मनशांनी तांकां एके भाशेन आपल्या मोना आनी काळजान बदलूंक आनी क्रिस्तान दाखयलेली जिविताची वाट धरूंक भावार्थाची यात्रा तांकूंक आमच्या दिसा दिसपट्या मागण्यांत तांचो उगडास करुया. तशेंच बोणकोणीन आसलेल्यांचो वावर देवाचे मोहिमेक पावूंक तेच परी बोणकोणीन वावुरतेल्या जावं पाद्री जावं माद्री ओरे गिरोस्ती भाव भयणी पासत मागुया. आयज बोणकोणीन वावराक भेटलेलो आयतार आसतना जायते फावट बोणकोणीन भेट करतात, तांची खबर घेतात, तांकां फुलनां पाकळी दिवन गरजेचो तो आदार दितात आनी तांच्या सुखा दुखांत वांटो घेतात. घोडे निरपराधी जावन अपराधी कशी सोजा भोगतात. तर आयज असल्या मनशांचो बोणकोणीन आसलेल्याचो उगडास करुया. बोणकोणीन आसलेल्या खातीर मागुया. असले जिन्सां तरेचे सोजा भोगतात, जिन्सां तरेच्या अडचणींक सांपडलेलीं आसात, फकत देवाच्यानूच तांकां सुटका दिवंक जाता. अशें आयज जो सेवादोर आमकां दाखयता. जेरेमियास प्रवाद्याक देवाक ताणें उलो मारलो, देव बेगे बेग ताच्या आदाराक पावलो आनी हे वरवीं ताका सुटका फावो जाली. तर आमच्याय जिवितांत सत उलोवया, क्रिस्ती तत्वांक गोवाय दिवया, फटिंगपण पयस करुया, पातक पयस करुया. आनी असले आमी पयस करता तेन्ना खऱ्यांनीच क्रिस्ती भावार्थाक आनी क्रिस्ती तत्वांक आमी साक्षी दितल्या. तरेच करूंक आमकां आयच्या मिसाचे भेटेंतल्यान जण एकल्याक आदार मागुया आनी स्वताची गोवाय आमी जावंक क्रिस्ती भावार्थाक तीर रावंक आमकां आयती कर म्हूण हे मिसाचे भेटेंतल्यान मागुया. उबी रावया आनी आमचो भावार्थ एकाच देवा सोबे आमी जिवो करुया. सत मानता देवा, सोर मोरविदार बापाक, स्वर्गांनी पृथ्वीच्या वसणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकट्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्यान बेगुरबेज समावलो, अकबर मरेतान सोरमलो, पोंचला ताणें घोव सोंसले, ताका कुसांव सोडलो, तो मेलो ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सोर मोरविदार त्या बापाच्या उजव्यान बसला, तुवें तां जिव्यान मेल्ल्यांचे उजवी करून घेतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, वखदाचो एकदार, पातकांचे भोगसणे, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. स्वतान जियो क्रिस्ती तत्वांक गोवाय दिवंक आंकवार मारेची विणवणीन आमकांय जण एकल्याक
कृपा आनी बोड मागून घेवया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या हिणाची मोगान सेवा करतना जायत्या प्रस्नांक आनी आडकोलींक फुडो करचो पडटा. असल्या वेळार तांणी देवाचेर आपलो पूर्ण भावार धरून बापाची कृपा तांकां मागुया. राजकारभार चलयतल्या गरिबांक आनी ह्या तुका कश्टांक सांपडलेल्या लोकांक फावो तो आदार तेंच्या जिवितांत सुदारप हाडूंक ते वावरूंक तांकां बापा लागीं मागुया. आमच्या समाजांत जायतीं जाणां खोश्टांत आनी फोडींगपणांत चेपल्यांत वो बोंड करीत आसात. असल्या सवे जेजू भाशेन हुस्को दाखोवन आनी तांकां बोर भाशेन जिवंक सुफुर्ती दिवंक बापाचो आदार मागुया. बोणकोणीत वावर करतल्यांक तशेंच प्रिझन मिनिस्ट्री गोवा ह्या व्हॉलंटियर्सांक जेजू भाशेन खालतीकायेन आनी ल्हानविकायेन आपली सेवा करून बापाची कृपा आनी बोड मागुया. फाटले 9 दीस जेजूचे खरे पाटलो करून आसूम सायबिणीचे देखीन आनी मोजतीन आमी शिकवणे घेतल्या. तर आमे समेस्तांनी जेजूचो पाटलो करतना सगळे फाटी सोडून जेजूक पयलो वयलो जागो दिवंक जिवितांत येतलो खुरीस मोगान वेगूंक आनी जेजूचे सोर परिस्थितींत जेजूचे खरे शीस आमी जावंक आमकां बापाचो आदार मागुया. एक दोयाळ खोरणी म्हटल्यार बोणकोणी नासलेल्या भेट करची, खबर घेवची, तांची निगा घेवची. वायचो आयतार किरीत भाशेन दवरलेलो आसा. कोणकोणीन वावर करतल्या खातीर मागूंक, तांकां भेट करूंक, तांची खबर घेवंक. तर आयज किरीत भाशेन निरपराधी जावनूय अपराधी कशी बोणकोण आनी सोजा भोगतात, ताचे खातीर मागुया. देवानूच तांकां नीत फावो करूंक आनी खरेंच ते तांच्या दोळ्या मुखार हाडूंक आनी खरी सुटका तांकां दिवंक आनी खरी स्वतंत्र मनशां तांकां करूंक आमी आयच्या दिसा खेरीत भाशेन मागुया. न्हय हाडकां नाडकां, न्हय पातकाचे गुलाम, फोटिंगपणाचे गुलाम, पूण स्वताचे
स्वतंत्र मनशां सुटका आसलेली तांकां करूंक मागुया. दोयार बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूट कोर. बोमोगाड बापा ही आमची खालती मागणी कोणकोणी नासलेल्यांचो उगडास करून तांची फामिली खातीर तुजे मुखार आमी दवरल्यान ती दोयीन आयकून घे. आनी जीं मनशां जावं पाद्री माद्री जावं गिरोस्ती वावुरतात ह्या बोणकोणी नासलेल्या खातीर तांकांय ही उरपा मागुया. तांची सोबे हुस्को दाखोवंक तांकां तांची सोबे तांची निगा घेवंक आनी तांकां स्वतंत्र मनशां कशी सुटका दिवंक वावुरतात. तांच्या वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. प्रेटोरेच्या वेळार गीत गावया. C10 पेज 32. म्हज्या बाबा म्हणिनोय म्हजें आनी तुमचें बलिदान सौर पदवेदार देव बापाक मानता तसले जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेन आमचे आनी आख्खे पवित्रतेच्या आदराक सर्वेस्पर मानून घेव. देवा आमच्या सर्गेच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मारयतान जोडून घेतना तिचें आंकवार पोण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणे घेतिल्ल्या मनशा सैमा वरवीं आमकांय आमच्याय पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची बेटोणी तुका मानता तसली जावं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सौम्य आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सौर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सौर काळी आनी सौरताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नित्याक वारमारेक आमी नोमान करतना एका तड्यान आमी तुका वाखाणटाव, तुका वंदिताव, तुजी किर्ती परगडटाव. आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कुरपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणेक प्रकाश आनी संवसाराक फांकुयलो. तोच जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार
तुजी तर महिमा वाकाणटात तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आनोदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तो पवित्र, तो सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोस मरून सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका तीन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक पिलो आनी म्हणलें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तोपचे पासत समोर पोवची. तेच पोरें जेवण जातोच ताणें खास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची कास. नव्यानी सासणी कोराचें रगत पातकाचें बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारोतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. Avartaco gut forgotuja. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रेतमेचेर विस्तारलोलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादनेकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो मासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा मणाची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोटचडीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची
दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माई सांगाती बागयोन तोर दुता आनी सोर काणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाता तुजी महिमा कामूक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वोन्नर आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. स्वताक गोवाय दिवंक क्रिस्ती तत्वांक साक्षी दिवंक आमकां पयल्यान कसलें स्फोटींगपण भासकणपण करिनासतना फटकिरी गोवाय दिनासतना दुसऱ्यांक बोणकोणीन घालूंक आनी त्रास दिवंक असले आमचे सोयम पयस कर म्हूण आनी आमकां ओदीक स्वताक गोवाय भितरली कर म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे बापा स्वर्गीय तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळयेंत पडूंक दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वागातांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती शेलीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. म्हाज्या भितर तुजें म्हाका पावना पूण तुज्या काळजांत म्हाका भलायकी मेवतली. कुबयाच्या वेळार गीत गावया D11 पेज 53.
सोमी जेजू सोमी जेजू 40 दिसांचो रस्तो वयर दोंगरार पावपाक उरलो बुकेचो गेलो हुस्को वाटेर सांबाळलो वासुऱ्याचो सांगाती ताचे जेवण ताचे मन सोमी जेजू सोमी जेजू सोमी जेजू वासुऱ्याचो सांगाती ताचे जेवण ताचे मन सोमी जेजू सोमी जेजू सोमी जेजू मानानो कसो पडलो सोनीचो उरो देवलो रुचीचो सोर नाचलो देवा बापान काडलो वाटसुऱ्याच्या सांगाती ताचे जेवण ताचे मन सोमी जेजू सोमी जेजू सोमी जेजू वाटसुऱ्याच्या सांगाती ताचे जेवण ताचे मन सोमी जेजू सोमी जेजू सोमी जेजू प्रार्थुया कोणवाड्या बापा वाग्यो तांकवार मारेक आमी आयज मान दिताना तुवें आमकां सर्गेच्या जेवणान दादोशी केल्याय देखून आमी संतोश बरी जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता ते सांकवार मायेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवंडाराची भोक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां करपा दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी बसया फाल्यां इंडिपेंडन्स डे आनी आमच्या यूथ ग्रुप जो नयो ग्रुप येयला ज्या ग्रुपाचे प्रेसिडेंट जानिया फेर्नांडीस आसा तेणी आतां वेरियस प्रोग्राम्स कॉमेस केल्या एक एक्टिविटी कॉमेस केल्या आनी पयलीं त्याच भाशेन पयलीं तेणी कॉपेल कॉम्पिटिशन केलेलें मागीर फिशींग कॉम्पिटिशन केलां आतां फाल्यां इंडिपेंडन्स डे फिएस्टा आसा आनी वर्सान वर्स आमी करतात ते इंडिपेंडन्स डे आसा युथाचो प्रोग्राम आसता फाल्यां 15th ऑगस्ट
3 o'clock युनिटी हॉल नेसेसिदाद कपेलाचे कुशीक 3 अंक जातलो तेमचो प्रोग्राम आनी तितून 4 इव्हेंट्स आसात. पयलो इव्हेंट रंगोली कॉम्पिटिशन आनी त्या कॉम्पिटिशनान एज ग्रूप 18 आनी अबव तुमी थंयसर येवन रंगोली करपाचे ऑन द स्पॉट एंट्री येवपाचें तुमी आनी तुमकां एक्सप्लेन करतले हे पार्टिसिपेट करपाचे पळय ते आनी एट्रॅक्टीव प्रायजीस आर देर सो इट इज यू आर शूड डू इट वेल. सेकंड इव्हेंट आसा पळय तो फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन दीस इज रिस्ट्रिक्टेड टू बिलो 18 ओके दॅट ऑल्सो इफ यू कॅन ब्रिंग सम clothing items then you all can participate in this fancy dress competition okay but this is for below 18. तेजे उपरांत आसा आयटम आसा इव्हेंट आसा कुकिंग कॉम्पिटिशन ट्रेडिशनल इंडियन कुकिंग ओके यू शूड मेक इट एट होम एंड ब्रिंग any more details you all can contact Jania or Alicia so they can explain to you what it is regarding this cooking but there are attractive prizes for this also. Then the most interesting event of the Independence Fiesta is something called blindfolded coconut breaking competition. म्हणजे this is like something like a fun item. म्हणजे तुझ्या आमच्या दोळ्यांक बंद करून बांधून ते नाल फोडपाचें कॉम्पिटिशन आसतलें आनी हाका बरो प्रायज आसा ओके. फर्स्ट प्रायज इज 2000, सेकंड प्रायज इज 1000 rupees and third prize is 500 rupees. So this is open for all. Okay, so please come and you should participate in this. Okay, and also tomorrow is one more small announcement. The confraria should bring their oppa and come for tomorrow's service 8 o'clock in the morning. Thank you. आयच्या मिसाची मांडावळांनी तयारी केल्या पवित्र आत्म्याचो समुदाय ताका शाबासकी आनी दिनवास. आतां मीस जाल्या उपरांत धांवतेऱ्यांचेर आशिर्वाद 4 व्हिलर्स 2 व्हिलर्स सायकल जे कितें आमी धांवतेरी वापरता वाहनां म्हणटा आमी व्हिकल्स तांचेर आशिर्वाद घालतले. मीस जाल्या उपरांत हांगासरूच रावन सगळ्या गाडयांचेर मागणें करतलो आनी उपरांत आपआपली गाडयेशी वचून रावपाचें. मीस जाल्या उपरांत मागणें केल्या उपरांत आशिर्वाद घालतलो आनी आशिर्वाद घालता तेन्ना संदेशकारांक कोण आसा तांणी ट्रे घेवन येवचें. जें कितें कलेक्शन तुमी घालतात तें आयची आमी दोतोनीच्या वावराक भेटयता. तोऱ्या मनान उदार काळजान आमची देणगी आमी घालतल्यो. ह्या दिसांनी परब 15 तारखेर आनी सकाळी मीस मागीर थांकवार मारेचे स्वर्गावरण आनी भारताचे स्वतंत्रतायेचो दीस सकाळी मीस आनी पुरसां 8 वाजता. मांडावळ करून कॉन्फ्रारिया दे सांतेजो साक्रामेंत. सोळाव्या मंगळारा दीस सकाळी इगोर्जेन मीस ना. मीस सांजे 5:30 वाजता. मिसा उपरांत विणोणेचे मागणें आसतले इंटरसेसरी प्रेयर. सगळ्यांक आमंत्रण करता मागण्यान टोमाटो घेवंक आनी दुसऱ्यां खातीर मागूंक. बुधवारा दीस सकाळी मीस 7:30. ब्रेस्तारा दीस मारिया फेर्नांदीस हिच्या मोरणाच्या दुसऱ्या वर्साचे मीस 7:30. शुक्रारा दीस 7 वरांचेर पवित्र संस्काराक नमस्कार उपरांत 7:30 वाजता मीस. सोनवारा दिसा मीस आनी सांज 7:30 वाजता. येता तो आयतार साद्या काळाचो 21वो आयतार. डे फॉर द प्रमोशन ऑफ जस्टीस अँड पीस. मीस सकाळी 8 वाजता मांडावळ करूंक बागयोंत रोकाचो समुदाय. सांजे मीस इंग्लिशीन 5 वाजता. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जीव तुमकां धाडटा.
देवाचे बरोबर शेवटाक गायन करुया T26 पेज 250. गायन करून मागीर आमच्या गाडयांशी आमी वेतेल्या आनी हांव हांगासर रावन मागणी करतलो आनी उपरांत आशिर्वाद घालूंक येतलो. Maria mai corpeci, Madamin sol moreli, Maria mai Jesuci, Maria mai Mosi, Maria mai corpeci, Madamin sol moreli, Maria mai Jesuci, Maria mai Mosi, O Dolor cena, Moja Mova bordi gorsa, Jiber moje keroita, Moga chimai moje, Tuje vengerita, Maria, 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 Maria moje mai, Maria, 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 Maria moje mai. वचून आमच्या गाडयांशी आमी रावुया आनी देवाचो आशिर्वाद आमच्या गाडयांचेर आनी आमचेर, ह्यो गाडयो चलयतल्यांचेर सगल्यांचेर आशिर्वाद मागतल्या. प्रार्थुया. सोर पोदवेदार देवा, स्वर्ग आनी संवसाराच्या रोसणारा, तुजे ओगोणे जाणवायेन मनशाक सोबीत सुंदर आनी व्हड व्हड वस्तू करून तुवें निर्मिले आनी मनशान ह्यो गाडयो घडोवन हाडल्यो, रचून हाडल्यो आपल्या बरेपणा खातीर आनी आपल्या सोंपेपणा खातीर. ह्या वाहनाचो उपयोग करतली आपले पॉयंट जागृतायेन आनी सुरक्षीतपणी करून शाणेपणी आपणाचो आनी हेरांचो जीव राखूं, अशें जावं कामाक वेताना जावं विसो घेताना क्रिस पॉयंट सांगाती वाटेर आपणा बरोबर आसा म्हूण ती भोगूं, तो तांकां राखूं आनी सांबाळूं सगळ्या वायटा विघ्नांतली आनी आक्सिडेंटांतली. तो जियेता आनी राजमोट चलयताय सासणाच्या सासणान